मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः संतु मे जन्मजन्मनि। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम. आईच्या दिवसाक परतगाळी मठांतू जाताशील तसले सार्ध पंचशतमानोत्सवाचे कार्यक्रमाचे 9व्या दिवसाक आजी अत्यंत मठाचेरी मस्त एक गौरव दवरनू आदर दवरून घेणू स्वाम्यानं दिलेल तसले प्रेमपत्राक अत्यंत प्रीतीपूर्वक जाऊन घेणू त्यांनी स्वीकार करून घेणू अत्यंत व्यस्त समय असल्यार वैकेची त्यांनी मुंबईंतू तांगेलेची मठाचे कार्यभार सांभाळसून त्यांनी थंय कार्यरत असताना असल्यार वैकेची पर्तगाळी मठातुल्यानं स्वाम्यानं एक प्रेमपत्र दिले आमगेल गुरुक आणि प्रस्तुत पीठाधिपती स्वाम्याला मध्ये निकट एक संबंध आशिल्ले तसल तांगेल शिष्यांनी एक प्रेमपत्र दिले आम्ही कशी तरी करून घेणू तांगेल हे आमंत्रणाक आम्ही वचून येऊ का म्हणून घेणू एक स्वाम्यानं एक ध्यास घेऊन घेणू स्वामी मुंबईतुल्यान हांगा करावळी प्रदेशाक येऊन घेणू आईची दिवसाक स्वामी हांग येऊन घेणू आज सर्व लोकांक हांगा अनुग्रह करचे आयले असल एक स्वाम्याला एक होड व्यक्तित्व असल एक होड तांगेले गुणाक आम्ही मस्त संतोषाची अभिव्यक्त करताची कित्याक की म्हळ्यार एक मठाचे पीठाधिपती जावन अनेक संस्थानाचे पीठाधिपतीले कार्यवत्तड कितलो उरता म्हणून ते आमकां समजून घेवचेक जाता। आमकांही हे फंक्शन जाताना कितलेक विचार पळोवन घेवका कसकसन विचार पळोवन घेवका कसकसन जबाबदारी उरता हे आमकांही अवगत आसा। तशीच कवळे मठाचे पीठाधिपती स्वाम्याकही तांगेल वैकेची मस्त जबाबदार आसा अनेक कार्यवत्तड आसा इतले असल्यार वैकेची मुंबई प्रांतातुल्यान हांगा अंकोलाक येवन घेवन कालच्या दिवसाक दत्त जयंती दिवस जागरण करून घेवन आनी वापस हांगा येवन घेवन कार्यक्रमाक उपस्थिती दिता आशिल्ले हे तांगेले एक होड गुणाचे एक साक्षी म्हळ्यार हाक एकय एक कारण कसन की म्हळ्यार आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याक आणि आताचे प्रस्तुत पीठाधिपती स्वाम्याले मध्ये अन्योन्य एक संबंध आशिल्ले अनेक पंता आमकां तांगेले भेट जालतना आमगेले गुरुल बद्दल तांणी विशय सांगले तांकां आमगेले मठाचे 66 टेंपल ते गव्हर्मेंट कक्षेंतल्यान भायर आयले विशय वैकेची तांकां गोत आसा इतलेक अन्योन्य संबंध आमगेले गुरुले आनी प्रस्तुत पीठाधिपतीले आशिल्ले त्या एक संबंधा निमित्तान आमी प्रेमपत्र दिले हेगडेंतू योगा लक्ष्मी नरसिंह देवस्थानांतू एक उभय स्वाम्याले भेटी जाल्ले ते भेटी संदर्भांतू आमकांची एक प्रेमपत्र दिवचे तसले अवकाश मेळ्ळो तेन्ना स्वाम्यानं सांगिल्ले की आमी पळोवंक घेवन सांगताची कित्याक की म्हळ्यार दत्त जयंती आसा आमी मुखावेल दिवसांतू सांगताची म्हणून घेवन स्वाम्यान तेन्ना हें केलें कडेरी योगानं स्वाम्यान तेन्ना सांगिल्ले चातुर्मास आमी मुंबय आसाची आनी मुंबय आसतना स्वामी आमगेले वाराणसी चातुर्मास आशिल्ले हेगडे आसतनाची म्हळ्यार लागीं मे म्हयन्यांतू आमी हेगडेंत आशिल्ले आनी आमगेले वाराणसी चातुर्मास लागीं जुलय म्हयन्यांतू स्वाम्यांनी तेन्नाची सांगिल्ले की स्वामी केन्ना मुंबय वाराणसी वच्ची कितें येताची तेन्ना आमी तुमकां वाळकेश्वराक आपुसून घेताची म्हणून घेवन हेगडेंत आसतना तांणी शब्द दिल्ले आनी केन्ना आमी मुंबय गेले तांणी वाळकेश्वरांतू स्वाम्याक आपून घेवन थंय तांणी आमकां आमंत्रण दिलें आमी वाळकेश्वर कवळे मठांत वचून घेवन उभय स्वाम्याले समागम वापस थंय जाल्ले वैकेची ह्या संदर्भार उडगास करचेक जाता
स्वाम्यान त्यांनाची स्वाम्याला वक्तव्यांतू स्वाम्याला आशीर्वचनांतानी सांगले की आम्ही पर्तगाळी मठा येताची म्हणून घेनो स्वाम्यान त्यांनाची त्याची सभेंतू आम्ही आशीर्वचन करता आशिल्ले आम्ही स्वाम्या सांगले. आणि एक स्वाम्यान हे कर का की आयचे दिवसाक त्रिवेणी संगम जाल्ला एक संवत्सरा भितरी 3 पंथा कवळे मठाक आणि गोकर्ण मठात स्वाम्याले समागम जाल्ला. ಹೆಗ್ಡೆ ಯೋಗಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹಾಂತೂ ಜಲೆ ತದನಂತರ वालकेश्वरांतू जले आणि वापस आत्ता हांगा पर्तगाळी मठांतू 1 वर्षा भितरी 3 पंथा कवळे मठाक आणि गोकर्ण मठाचे एक संगम जाले. त्यांना मी प्रवचनान सांगितले 2 पंथ स्वाम्याले भेटी जाल्ला आसा आणि 1 पंथ आयले री त्रिवेणी संगम जाऊन घेऊन वता आशिल्ले. त्यांना स्वाम्यांना सांगले आम्ही पर्तगाळी मठा येवचेची म्हणून घेनो आणि आजी स्वाम्यान ते सत्य करूसून दिल्लं आसा. सो असल एक स्वाम्यानं इतलेक मठाचेरी आमचेरी एक प्रीती दवरून घेणू स्वामी हंग येऊन घेणू इतलेक समय दिल बदल ह्या संदर्भात आम्ही पुन्हा संतोष अभिव्यक्त करता म्हळे विशेष जाऊन घेणू. आता आमगेलो HN पै ताणे तागेल वक्तव्यांत सांगले 593 कोटी जाले. तशीची स्वाम्यान वैकेचे आपल्याला वक्तव्यांत सांगले की आमगेल राम नाम जप 593 crores जाल्ला आसा म्हणून घेणू. किंतु आम्ही स्वाम्याक एक विषय सांगचेक संतोष पावताची की आमगेल 593 crores जाल्लेले उरताले. किंतु त्या 593 crores आमकां कवळे मठा स्वामेल 7 कवळे मठा शिष्यवर्गाल 7 वैकेची आमकां लाभिल आसा. त्या निमित्तान हे विश्व विक्रम जाल्लेलो आसा. कारण कसन की म्हळ्यारी उडपींतू रघुनायक जप केंद्र आसाच्या जप केंद्र आम्ही थंय दिले. स्वामे उडपींतू पाविले. उडपी पाविलतना तांगेल कार्यक्रम कोण घेन तांणी वचेत आशिल्ले. आयले कार्यक्रम केले प्रवचन केले मंत्राक्षर दिले गेले. किंतु स्वाम्यान तशी केले ना. उडपी गेलिलतना देवस्थानाचे कार्यक्रम जाल नंतर गोकर्ण मठाचे जप केंद्राक वचून गेनू थंय पूज करून गेनू स्वामे मुकावेल कार्यक्रमा गेले. म्हळ्यार इतलेक उदारता इतलेक होड म्हणणं स्वाम्यान दाखयले. थंय तरी राबलोवे ना. स्वामे सागरांतू मोक्का मानता शिलतना थंयचे लोकांक वापस आपून गेनू स्वाम थंय बसून घेन तांगे कडच्यान राम नाम जप वैके करूसून घेतले. इतले न्हयशीची आम्ही त्यांना उपस्थितीन सागरांतू स्वामेल मोक्काम थंय वैकेची कार्यक्रम आशिल्ले. थंयचे लोकांक कसं नाही स्वामेल कार्यक्रम असताना नाका बट स्वाम्यानं तांकां आपून घेनू तांणी वैके थंय बसून तांगे कडच्यान राम नाम जप करूसून आज इतले राम नाम जप आमगेल 593 crores जाल्ले. आम्ही उठलोक म्हणता आसाची गोकर्ण मठा स्वाम्यानं इतले केले. किंतु अशी कांय न्ही. आमकां कवळे मठाचे स्वामेल 7 कवळे मठाचे शिष्यवर्गाल 7 लाभिल निमित्तान वैकेची हे विश्व विक्रम करच्याक अवकाश जाले. इतले कराबले वे ना. कडेर आमी केन्ना वालकेश्वरा गेले. वालकेश्वरांतू स्वामेल उभय स्वामेले भेट जाले. उभय स्वामेल भेट जालतना वैकेची थंय वापस उभय स्वामेल उपस्थित आनी राम नाम जप करूसून आनी वापस थंय हे काय केले. म्हळ्यार इतलेक गोकर्ण मठाक कवळे मठाचे एक बांधव्याक संबंधाक हे 3 दृष्टांत दिलेरी फूर जाता. आयच्या दिवसाक हांगा सर्वही जन हांगा सम्मिलित आसाची. सर्वही समाज बांधवांक एक आवाहन करताची. सर्व लोकांना जय घोष करून घेणू कवळे मठा स्वाम्याक अभिवादन करका म्हणून घेणू आम्ही सर्वही लोकांक हांगा आवाहन करता आसाची. सर्व लोकांना अत्यंत हृतपूर्वक जावन प्रीतीपूर्वक जावन आईचे हे सभा कार्यक्रमांत आयिल्ल आसाची. स्वाम्याक मुक्काविल कार्यक्रमा वचका मुक्काविल अनेक प्रवास कार्य आसा. इतले असलेर वैके कालच्या दिवसाक दत्त जयंती कालच्या दिवसा होड तांगेले मठांतू कार्यक्रम आशिल्ले. रात्रभर तांकां जागरण करका पडलें. इतले असलेर वैकेची तांणी समय अवकाश आमकां दिल्लो आसा. त्या न्हयशीचे आयचे हे सभेंतू उभय स्वामेले उपस्थितींतू अनेक लोकांक सत्कार्य कार्य जाले. दोन्ही शब्द तांगेल बद्दल सांगता कितें की म्हळ्यार आम्ही हांगा पर्तगाळी मठांतू ना आशिलतना अनेक कडे संचारांतनी आशिलतना मस्त लोकांक हातभार लागला. आणि त्या हातभार लागील लोकांले विषय जर आम्ही सांगिल ना जाल्यार
आम्ही तांकां अन्याय केला तशी जाता, द्रोह केला तशी जाता. विशेष करून गे न्हू दिगंबर कामत मडगांवचो MLA जावन घेवन तो हांगा आसा. आम्ही तागेल्या घराक गेल्ले तेन्ना तो खाली MLA म्हणून जावन घेवन आशिल्लो. तेन्ना एक हरशींच आमी ताका सांगलें आमगेले कार्यक्रमा पयले तुका एक मिनिस्टर पदवी एक प्राप्त जावो म्हणून गे न्हू ताका हें केलें. देवाल्या आशिर्वादानं आज तो हांगा PWD मिनिस्टर जावन गे न्हू आज हे सभेन तूं उपस्थिती आसा. ताण केलेले 1-2 काम न्ही म्हळें काउंट करचेक जायना तितले सहकार म्हालगड स्वामी कितले सहकार दिले ताजे 10 पटीन सहकार आमकां दिले म्हणून गे न्हू आमी सांगचेक इच्छा पावतात. अनिल पैन सांगले स्वाम्याक हे सहकार दिले ते किंतु म्हालगड स्वाम्याक दिलेलकिंत 10 पटीन सहकार आमकां दिल्या म्हणून गे न्हू आमी जयघोश रुपारी सांगचेक जाता. एक कसन जालें की म्हळ्यार आज कसन हे स्टेज ना हे तुमकां कसन जिवोत्तम सभा मंडप दिसता आसा हे जावचेक आज इतलो व्हड रिती जावचेक जर मूल कारण जाल्यार ते इनडायरेक्टली दिगंबर कामतची आसा. कारण कसन की म्हळ्यार हांगाची लेफ्ट सायडाक एक शाळ आशिल्ली. आमगेले आर्किटेक्टरान प्लॅन करतना हे दोन्ही रथबिदी दोन्ही सायडा रुंदाई वाडोवन घेवचे म्हणून हें केलें. दोन्ही सायड रुंदाई वाडले. आतां कळना तुमकां मुखावेले रामनवमीक आयलतना तेन्ना तुमकां कळटा. ते रुंदाय वाडचे गेल्यार शाळा डेमोलिश करका आनी जागो मठा तर्फेन पंचायतीक हँड ओवर केल्लो आसा म्हालगड स्वामेल कालांत. आतां ते जागो वापस आमकां जावका आनी आमी दुसरो जागो पंचायती दिवका. बट हे उट्टू करचेक थोडे टेक्निकल काम NOC पंचायत एज्युकेशन डिपार्टमेंट आनी हांगा वोटींग बूथ आसा हे उट्टू कार्य आसा. आमगेल्या आर्किटेक्टाल मनान तूं दोन्ही सायड रुंद जावका म्हणून एक सायड पावस आसा आनी एक सायड हांगा परमिशन ना आनी एक सायड चंदाई हे जायना. सो आर्किटेक्टाल मना आशिल्लें जर रुंदाय करना हे लास्ट कॉर्नराकच न्ही एक एल शेप घेतल्यार वयके जाता फुल्ल स्ट्रेट जालें जाल्यार अडना म्हणून सांगलें. कडेन आमी कसो उत्तर दिवचें कित्याक की म्हळ्यार टायम ना आमगेले की एक सायड पावसाड आसा एक सायड काम करका कडेरी कशी जाता परमिशन मेळना हें जालना उठू डिस्कस जायत आशिल्लें. तेन्ना आमी कसन सांगलें की म्हळ्यार आमगेले दिगंबर करून दिता म्हणून हरशी सांगून सोडलें जात की ना कडे विल विशय सांगतना तांगेले उट्ट लोकाल तोंड बंद करका आशिल्लें ना जाल्यार डिस्कशन जायत उरता आमगेले दिगंबरा सांगताची आनी आमी त्या करूसून घेता म्हळें. आनी आज ताण इतलें मुखार सून व्हेलें की म्हळ्यार आज कॅबिनेटांतूच आमगेले हे शाळा ते दुसरे कडेन शिफ्ट करचे काडना म्हणून कॅबिनेटांतूच पास करून घेवन उठूची क्लियर करून घेवन दिल्लो आसा. सो फाल्यां आनी कसले तक्रार ना. आमी दुसरो जागा दिवचे थंय शाळ बांदून दिवचे आनी पयलीं कसन शाळ आसा जाग आसा ते आमगेले रथबिदी रुंदाय करच्याक आमी वापरून घेवचे इतले विशय. आनी ते जावच्याक मूल कारण कित्याक म्हळ्यार ते रुंदाय जायना जाल्यार आसल्यार आज इतलो व्हड पेंडॉल रुंदाय आमकां मेळनाशिल्लें आनी हे जावच्याक इनडायरेक्टली कारण दिगंबर कामत. सो हांगा रोड जावो ना जाल्यार मागशी दिकान रिटेनिंग वॉल जावो तो MLA असो ना जाल्यार मिनिस्टर नाशिल्लो उरो कसने असल्यार वयकेची मठा सपोर्ट मात्र 100किंत चड % ताणें दाखयल्लो आसा. ताका देवाला आशिर्वाद कायम ताका प्राप्त जावो. मुखावेले येवचे चुनावणेंतू मुखावेले आनी 1-1.5 वर्षान आनी वापस कार्य आसा तंतु वैकेची ताका यश मेळो म्हणून हे संदर्भाले आमी देवा लेगी प्रार्थना करताची. दुसरेच जावन घेवन आमगेलो गोविंद भट्ट मठाचो अत्यंत अभिमानी. आज कसने तुमी स्ट्रीट लायटांतू जर प्रकाश पळयत आसाची ते प्रकाश मिळचेक ताजे मागशी प्रयत्न करचेक ताजे संपूर्ण मास्टर माइंड आमगेलो गोविंद भट्ट आसा. आनी हे उट्टूची प्रपोजल की कसनेची ताणें स्वामेल एक प्रस्ताव करची की कसने हे उट्टूची ताणें दाखोवन दिले. तदनंतर निलेश जुवारकर ताणें केल्लो प्लॅन सरकाराक पावसून सरकाराचे चौकटांत बसून घेवन एप्रुवल घेवचे तसले कितले सेटबॅक सोडका कशी सेटबॅक सोडका खंय कशी प्लॅनिंग करका हे उट्टूची निलेश जुवारकर ताणें हे उट्टू कोण घेवन दिवन घेवन आमगेले सर्व ही कार्य करूसून दिले. तदनंतर आमगेलो संजय प्रभू आज तुमी थंय राम पळोवन घेवन
ते रामाल येदूर सेल्फी काढच्याक बसलेच. तुमक सेल्फी काढचे इझी असा बट ते राम राबेतन कितलं कष्ट झालं म्हणून आमक गोत असा. तुम्ही आरामशीर ते सेल्फी काढत बसले. आम्ही लेखला आराम मुरे हंका हंग राम राबेतन ಮತ್ತೆ उठूची आमका त्रास जाऊन गेले. एक दिवसा एक एक फोन हे जलना त्या जलना हंग क्युरिंग उद्दाना किते की मळे री ते मठ असा मठा लागी न्हय असा उद्दा कशकी हाडे तशिले हे रामाल मूर्ती थंय वयर असा. थंय कसं नाही पाईपलाईन ना उदका कनेक्शन केल्यार वैकेची हगूर येता उद्दा आणि मध्ये मध्ये बंद पडता. सो एक बोर काढचे गेला आणि परमिशन घेऊ का मस्तीतले किरकिर आशिले. सो कडे कसं केलंय टँकर घेऊचे आणि करचे भाड्याचे टँकर हाडका म्हळ्यार तागेले ताका 2 तास पयलीं सांगका तो थंयतुल्यान भायर सरतके कडेर तो हंग येता आणि तागेले कॅपॅसिटी 8,000 लिटर 10,000 लिटर आमगेल हांगा चड जावक आशिल्ले. कडेर हगूर अशी चौकशी कोण गेन कडे कारवारांतू संजय प्रभुले तेल्लाचे टँकर आशिल्ले. तेल्ला टँकर आणि ते 25,000 लिटर आशिल्ले. तज्जर दोळ पळे कडेरी विक्रमा सांगेसिले आणि ताणे होड मण्ण कोरंगेनो आपल्याला धंद्याक वापरची तसले तेल्ल्या टँकर वापस 4 नवीन टायर घालून गेनो वापस उठू टँकर क्लीन करून गेनो त्या 25,000 लिटराची गाडी ताण 3 महिने कितेरी परतगाळी मठांतू दवरून गेनो. आमगेल काम इतलेची रात्री कस पळे कुशावती न्हयंत वचून गेनो मोटर चालू घेऊन उठू उदा भरचे सकाळी वचून घेऊन क्युरिंग करचे. जर ते 3 महिने कितेरी 25,000 लिटराचे कॅपॅसिटीचे टँकर जर दिल ना जाले आशिल्ले असले आज ते रामालेग लागी वचून घेऊन सेल्फी काढचे तुमकां जायनाशिल्ले. त्यातकून चांगलं तुमक सेल्फी काढची इझी बट ते टँकर जर ते संजय प्रभून दिल ना जाले असले री आज ह्या करून घेवच्याक जायनाशिल्ले. तशीची आमकां सिद्धार्थ गोयल आमगेल समाजाचे न्हय किंतु स्वाम्याचेर एक अभिमान दवरून घेनू JSWचे कसं एक स्टील असा ताणे CSR अंडर मठा कितेरी ताणे एक दान स्वरूपानं ताणे हे करून घेवन दिले. तदनंतर किशोर वाघेला आमगेलो रोशन हानी उठूची संदीप शिकरेले आर्किटेक्टांतू तांगेल अंडर तांणी काम करता आशिल्ले. सो प्रत्येक हांकां त्रास दिवचे संदीप शिकरे पदे पदे त्रास दिवच्याक जायना म्हळ्यार कितेरी रोशनाक किशोराकची सांगून घेनो तांकां त्रास दिवचे ऐसा करो वैसा करो ये करो वो करो म्हणून सांगून घेनो तांगे कडच्यान ते 3D हाडूसून बट कसने जावो संदीप शिकरेन तांक इन्स्ट्रक्शन दिले. स्वामी महाराज कसकसन सांगतात ते तू उठू कर का म्हणून घेवन इन्स्ट्रक्शन दिला जेनं तांणी उठू कार्य तांणी करूसून दिले. तो किशोर वाघेला हांगाचे अड्डेस 3 वर्ष लागी एक 6 महिने हांगा उरून गेनो ताजी कितीर ताण नवीन गाडी घेऊन बसला तो उठू कडे फिरची कितीर हांगा गाडी घेऊन गेनो हांगा राबून गेनो ते मार्बल फिक्सिंग करताना मस्तीतले उठू लोकांना सहकार केले. आणि आमकां सारस्वत बँक तांणी वैकेच फंक्शना कितेरी स्पॉन्सरशीप दिले. कॅनरा बँक तांणी वैकेची स्पॉन्सरशीप दिले. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया तांणी वैकेची स्पॉन्सरशीप दिले. युनियन बँक ऑफ इंडिया अशी प्रत्येक बँकाच्या वैकेची आमगेल्या महोत्सवा कितेरी तांणी सहकार केले बद्दल ह्या संदर्भारी आम्ही संतोष व्यक्त करताची. आणि चड आम्ही समय घेनाची स्वाम्याक वापस वैरी रामामूर्ती लेगी तांकां आपुसून घेवन वचचें आसा. तशी तांकां मुखाविले अनेक दूर प्रयाण घेवचें आसा. आमगेले निमित्तान तांकां थोडे त्रास जाले किंतु खंयचेही तांणी मना घेना अशी हसनमुखी जावन गेनो मस्त खुशीनं तांणी हांग येवन गेनो आज सर्व लोकांक हांगा आशीर्वाद केले बद्दल पुनः आम्ही संतोष अभिव्यक्त करताची. मुकाविल दिवसांतू गोकर्ण मठाचे शिष्यवर्ग कवळे मठाचे शिष्यवर्ग उभय पीठाधिपतीले संबंध अशीची अन्योन्य रीतीर जावन गेनो अशीची सर्व समाज बांधवांक निरंतर आशीर्वाद करचे तशी जाव का म्हणून गेनो आमगेले उपास्य मूर्ती रामदेव वीर विठ्ठला लेगी तशीची कवळे मठाचे उपास्य मूर्ती भवानी शंकरा लेगी आम्ही प्रार्थना करताची. तशी आयचे दिवसाक तांगेले शिष्यवर्ग वैदिक वृंद तांणी वैकेची हांग येऊन गेनो हे कार्यक्रम चंदाई जावची कितेरी स्वामेल मना कशी जाव का ताक समजावून गेनो शिष्यवर्गान वैकेची आज सहकार दिल्लो आसा. त्या शिष्यवर्गांक वैकेची विशेष रितीरी रामदेव वीर विठ्ठलान अनुग्रह प्राप्त जावन गेनो
मुकावेल दिवसान तांकांही बऱ्यापण जावका म्हणून ह्या संदर्भार सांगताची हांगा सभेन तू मंचारी बसेल तसले सर्वही ग्रहस्थांकही आम्ही ह्या संदर्भार विशेष तांकां आशीर्वाद करताची एक नाम आम्ही उडगासू हॅक चुकील उरताले किंतु आम्ही विसरनाची एक महत्वाची व्यक्ती म्हळ्यार आमगेलो नितीन गोकर्ण IPS ऑफिसर तागेल हांगा उपस्थिती आसा. आजी कसन तुम्ही एक वाराणसी पळयत आसा, तुम्ही हांग सांगता आसाची दक्षिण अयोध्या स्वाम्यान केले, हे केले ते केले, हे आम्ही केले उरताले किंतु हे आमगेल हातान तू आसा आम्ही करून घेवचे जाता. किंतु वाराणसी तसले क्षेत्रांत तू केन्ना जायनाशिल तसले कसन काम आसा ते नितीन गोकर्णालेक मुंदाळत्वान तू वाराणसीचे कॉरिडोराचे काम ताण करूसून दिल्लें आसा. तितलेक धैर्य ताण घेवन गेनू थंयचे कार्य करूसून दिले. आम्ही वाराणसी चातुर्मासांत आसतना वैकेची कोणे गेल्यार वैकेची तो थंय वाराणसींत आसा ना आसा त्या विशय न्ही, कोण कोणाले कसकसन काम आसा पळय देवस्थानाचे कोण कोणाले आमी खंय खंय गेले, बिंदू माधव देवस्थाना गेले, आनी खंयची सांग वेद विद्यालय गेले, अनेक कडे गेले. थंय उट्टू गेलतना सब कुछ गोकर्ण साहब ने करके दिया है म्हणून गेनू सांगता म्हळ्यार एक अभिमान जाता. आमगेले एक सारस्वत समाजाचे व्यक्ती खंय खंय असल्यार कित लोकांक उपकार जाता म्हणले एक कळून घेवचेक मेळता. इतलं मात्र न्ही, वाराणसी मात्र तो शांत जालना, अयोध्यांतू आते कसं ग्रीन प्रोजेक्ट जाता आसा. आज ही संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठ अयोध्यांतू जाग घेतल्या म्हणल्यार एक मूल कारण म्हळ्यार ताका नितीन गोकर्णची. कित्याक की म्हळ्यार नितीन गोकर्णानची आमकां विशय सांगिले की असल एक उपक्रम उत्तर प्रदेशाची गव्हर्नमेंट करता आसाची स्वाम्यान तेन्ना आलोचन करचेक अडना म्हणून गेनू आमकां हे एक विशय सांगिल्लेची नितीन गोकर्णान ते विशय सांगिल्ले निमित्तान आज ही आमगेल अयोध्यान तो आमी मठ घेवचेक जाग घेवचेक जाल्लेलो आसा. तसलो नितीन गोकर्ण आयच्या दिवसाक हांगा आयिल्लो आसा. तागेलें एक पुस्तक अनावरण वैकेची हांगा जाल्लें आसा. अशीची मुकावेल दिवसांतू ताकाही उत्तम आयुर आरोग्य प्राप्त जावो अशी देवचरणी. तशी सभेन तू बशील तसले सर्वही जनांकही आत्ताची चड समय ज्ञानाची नौका विहार उत्सव असा तांतूही तुम्ही सर्व लोकांनी सहभाग घेवचे. रात्री जावचे कार्यक्रम कल्चरल प्रोग्रामांतही तुम्ही सर्व लोकांनी सहकार दिवचे म्हणून घेनू ह्या संदर्भार सांगत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडयताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु.